प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लावपा खातीर सरकाराची बँका कडेन चल्ल्यात उलोवणी। सरकाराची महत्वाकांक्षी येवजण शुक्रारा सावन लागली चालीक। मंत्र्यांक घेवन मुख्यमंत्र्यांची अधिकृत घोषणा। प्रदेश काँग्रेस समितीची करची फेररचणूक। समिती आणि आमदाराच्या बसकेत मागणी। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे 6 आमदार नासतना बसका। शिरोडकार म्हणटा माध्यमाचो विषय सुटिल्लोच ना। मायनिंग धोरणाचेर केंद्रीय खण मंत्रालयाचे पर्रीकार सरकाराक प्रस्न। सरकार म्हणटा डंप उखलपाक पर्यावरण मान्यतायेची ना गरज। खण मंत्रालय म्हणटा मान्यताय जायच। केळशेच्या हाथी महल हॉटेलाचे फॉल्स सिलिंग पडून 2 विदेशी पर्यटक जखमी। पुलिसांनी हॉटेला आड गुन्यांव केलो नोंद। तळावले नावेले एका घराची पावसान वणत कोसळून लाखभराचे लुकसाण। आणि जीसीएचो नवो अध्यक्ष बिनविरोध येतलो वेचून। अध्यक्षपदाचो दावेदार दोतोर शेखर साळकारान उक्तायलो विश्वास। विनोद फडके अध्यक्षपदाचो दावेदार आसतना दोतोराक विश्वास। आता खबर विस्तारान। लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लावपा खातीर सरकाराची सध्या वेगवेगळ्या बँकांकडेन उलोवणी चल्ल्यात। चली भुरग्याच्या नावान सरकार बँकेत दवरतलो त्या पैशांचेर चडांत चड जूर मेळचे म्हणून बँकाकडेन सध्या वाटाघाटी चल्ल्यात अशें पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। पर्रीकार सरकाराची ही महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी येवजण शुक्रारा सावन चालीक लागली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हेर मंत्र्यांक बरोबर घेवन येवजणेची अधिकृत घोषणा केली। गोंय सरकारान लाडली लक्ष्मी येवजण शुक्रारा चालीक लायली। सचिवालयातल्या परिशद सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या येवजणेचें उक्तावण केलें। ह्या येवजणे खातीर चालू वर्सा 150 कोटींची तरतूद केल्या। ह्या येवजणे खातीर 5 बँकांची निवड केल्या। ह्या बँकांनी येवजणेचे फॉर्म्स मेळटले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलें। सध्या हातून आमी 150 कोटी केला। स्कीम प्रत्यक्षान फॉर्म फुडल्या आठवड्यान उपलब्ध जातले। ही स्कीम फक्त सिलेक्टेड बँकेच्या माध्यमांच्यानूच एक्झिक्यूट केली होती। 5 banks have been shortlisted. Now the reason why bank is being shortlisted because ह्या स्किमीची स्पेशलिटी ही DSS स्किमी सारखी नाही। हिका एकदा पैसे दिले की ते लग्न जातकच म्हणजे लिगल मॅरेज जातकच काढपाक मेळटले। त्यामुळे इट इज ओनली 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन्स। ह्या स्किमी खातीर कोणे बँकेन अकाउंट उगडपाची गरज ना। बँकेचो अकाउंट हो आमच्या MOUच्या अंडर ओपन केलो वतलो। सो गव्हर्मेंट इज नेगोशिएटिंग विथ द बँक फॉर हायर इंटरेस्ट ऑन द डेपॉझिट सो दॅट वेन दे एक्चुअली गेट द मनी जेन्ना ते चलयेक पैसे मेळटले तेन्ना ते 1 लाख आसचे ना जाल्यार ते 1.5 लाखा वयर आसतले। 1,70,000 1,80,000 सुद्दां आसूंक शकता। लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लावपा संबंधान कांय समस्या जाल्यार ते अर्ज 4 वांगड्यांच्या कमिटी मुखार दवरतले। स्कीम इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर गर्ल्स बिटवीन 18 and 40। ह्या स्किमीक 100% कवरेज हा। परत शब्द वापरता 100% कवरेज हा। खंयचो समाज खंयची जात खंयचो धर्म आणि तुम्ही गरीब आसा काय श्रीमंत आसा ह्या धर्माचे आसा काय त्या धर्माच्या ह्या हाका लागना आसतलें। इट इज हेडेड बाय विमेन चायल्ड सेक्रेटरी विमेन अँड चायल्ड 4 जाणांची कमिटी आसा। ती कमिटी जी आसा पळय ती फक्त अश्यो काही अडचणींतले पळय हे आसा फॉर्म एप्लिकेशन्स ती स्क्रुटिनायज करपाक आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर पर्वरीच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कामगिरीचो नियाळ घेवन पुराय समितीची फेररचणूक करची अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस समिती आणि आमदारांच्या जोड बसकेन शुक्रारा केली। अजाप म्हळ्यार विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेसीचो विधिमंडळ गट फुडारी प्रतापसिंह राणे धरून 6 आमदार बसकेक नाशिल्ले।
शिक्षणाच्या माध्यमाचो विषय अजून सुटिल्लो ना असो दावो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान बसके उपरांत मिडियाकडे उलयतना केलो. नियाळ घेवन उपाय घेवचो आनी ऑर्गनायझेशन जे आसा पळय न्ही ते ग्रास रूट लेवलाचेर धरून परत स्ट्रेंथन करचे. ऑल डिपार्टमेंट्स एंड सेल्स परत रिएक्टिवेट करचे अशा प्रकारचे निर्णय किंवा डिसिजन ह्या बैठकीत घेतिल्लो आसा. आनी तातूंतल्यान एक परत ठामपणान सगळ्या बसकेक निर्णय जाल्लो आसा की सरकारा कडल्यान जे अन्यायकारक धोरण अवलंबले वयता तोडातोडीचे डिसिजन्स घेतली वतात. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन संबंधी मायनिंग इश्यूज संबंधी ह्या संबंधी सरकारान कडेन खर निषेध व्यक्त करचो अशें ह्या बैठकीत एक स्वरान थारायल्लें आसा. सरकार ज्या पद्दतीन लोकल सेल्फ बॉडीज उदाहरणार्थ पंचायत इलेक्शनच्या माध्यमांतल्यान पळयलां की कशे पद्दतीन वॉर्डाचे बायफर्केशन वॉर्डाचे डिलिमिटेशन्स डिस्क्रिमिनेटली हे आमी पंचायतीच्या इलेक्शनच्या माध्यमांतल्यान पळयलां. ताजे नंतर मागीर सरपंच इलेक्शन उपसरपंच इलेक्शनाक सुद्दां कशे पद्दतीन विंडिक्टिव्ह पावर वापरून पंचायती आपले वयल्यान घेवपा संबंधी प्रयत्न आसा पळय सरकारा कडल्यान चलिल्लो आसा. हे पद्दतीन हे सरकार चलता. ह्या संबंधी काँग्रेस पार्टी विधानसभेत आवाज उठयतली आणि विधानसभेच्या भायरय आवाज उठयतली. Why has the Congress opposition not been? No. See, even today you were supposed to come, but the flight got delayed. He said that flight which was to land by 3:30 landed by 5:30 almost. No, there are MLAs who have been attending Congress meetings as and when they are called for in various areas. They have been attending. गोंय सरकाराच्या प्रस्तावित खण धोरणा मुखार केंद्रीय खण मंत्रालयान प्रस्न उबे केल्यात. खणीवेल्यो मिनाच्या मातयेच्यो राशी ताब्यांत घेवन त्यो पावणेर काडपाच्या गोंय सरकाराच्या प्रस्तावाक बरीच आडमेळी येतात. सरकार म्हणटा हे डंप उखलपाक पर्यावरण मान्यतायेची गरज ना, जाल्यार केंद्रीय खण मंत्रालय म्हणटा डंपाचो पर्यावरणाचेर परिणाम जाता म्हणून कायद्यान मान्यताय घेवकूच जाय. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा हो विशय खण मंत्रालयाक लागना, विषय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाचो. खणीवेल्या उण्या दर्जाच्या मिनाच्या मातयेचे डंप उखलून तांचो विलो लावपाचो विचार सध्या पर्रीकार सरकार करता. असल्यो राशी सरकारान ताब्यांत घेवन त्यो पावणेर काडपाचो सरकाराचो विचार आसा. सरकाराच्या मायनिंग धोरणात ह्यो गजाली आसतल्यो, मात ह्या धोरणाची वाट तितली सरळ सोंपिना. केंद्रीय खण मंत्रालयान हाचेरूच सरकाराक कांय प्रस्न केल्यात आनी धोरण जाहीर करचे पयलीं केंद्रीय मंत्रालयाक विश्वासात घेवचे अशी सुचोवणी केल्या. केंद्रीय खण मंत्रालय म्हणटा मिनाच्या मातयेच्या राशींचो पर्यावरणाचेर परिणाम जाता म्हण मान्यताय लागता. MCDR 1988 नेमात बसल्या शिवाय मातयेच्या राशीक हात लावचो न्हय. MCDR 1988 नेमात बसल्या शिवाय असली माती उडोवंक सुवात थारावंक मेळना. मिनाच्या मातयेचो विलो कसो लायतले हाचोय खणीच्या मायनिंग प्लानात आसपाव जाय. मिनाच्या मातयेच्या राशी विशीं इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साक माहिती दिवंक जाय. मिनाच्या मातयेच्यो राशी विकपाच्यो असल्यार तांचेर रॉयल्टी लावंक जाय. असल्या मातयेक हात लावचे पयलीं तिच्या दर्जाचें मोलमाप करपाक जाय. ह्या सगळ्या गजालींचो सरकाराच्या खण धोरणात सरकारान आस्पाव करचो. खण धोरण थारावचे पयलीं सरकारान केंद्रीय खण मंत्रालयाक विश्वासांत घेवचे. मात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाचेर खर प्रतिक्रिया दिल्या. मिनाच्या मातयेचो विशय केंद्रीय खण मंत्रालयाक लागना, तो राना आनी पर्यावरण खात्याचो विशय अशें पर्रीकार म्हणटा. तशेंच केंद्र सरकाराच्या अवर सचिवान गोंय सरकाराक धाडल्या त्या चिटयेंत म्हणला ते प्रमाण मिनाच्या मातयेच्या राशींचो विलो लावपाक पर्यावरण मान्यतायेची गरज ना अशें गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल म्हणटा. Matter pertaining to environment has to be written to me by, if at all, by Environment Ministry and not Mining Ministry. मला Home Ministry म्हाका बरयतली मायनिंगच्या डंपाचेर हें कर म्हणून. That is, he is exceeding his brief. He is no one to tell me on environment issue. I know enough of environment. I will be guided by the law and the Supreme Court guidelines. केंद्रीय खण मंत्रालय सरकाराक हाचेर जाप विचारपाक शकता काय ना हो वादाचो मुद्दो. मात इतलें खरें की सरकाराच्या प्रस्तावित खण धोरणाची वाट तितली सोपिना. We had issued a order totally banning the extraction of the rejects
or the dumps. Till we said government will come out with a foolproof mining policy. They should first come out with a mining policy. Take all the stakeholders into confidence. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.